नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयांत डेंग्यू वाडटा। 51 पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले। भलायकी खात्यान सुरू केली प्रतिबंधक कारवाय। टमाटाची दर 100 रुपया वयल्यान देंवून पावले 80 रुपयाचेर। पूण टमाट विकत घेवपाक मात गिरायक जाता फाटीं फुडें। दिवचले सरकारी केंद्र शाळेच्या इमारतीची जाल्या अवतिकाय। शाळा जाल्या गर्वांचो गोठो। पयलीं पावस आनी आतां काजूच्यो किमती 5 रुपयान देंविल्ल्यान बागायतकारांचेर कोसळ्ळा आर्थीक संकश्ट। पावसाक परत धरलो नेट। फुडल्या 48 वरांत मॉन्सून दक्षिण अरबी दर्यांत पावतलो। आणि 20 नव्या कोरोना केसींची जाली नोंद। 724 चाचण्या उपरांत 18 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 15 दुयेंती बरे जाले। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण मात 98.40%चेरूच आसा। आतां खबरो विस्तारात। डेंग्यू गोंयांत जोरात पातळपाक लागला। आतां मेरेन डेंग्यूचे 96 दुबावीत दुयेंती मेळ्ळ्यात। डेंग्यूचे 51 पॉझिटिव्ह रुग्ण गोंयांत सापडल्यात। गोंयांत मॉन्सूना पयलीं व्हडा प्रमाणात पावस पडलो। फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन डेंग्यू दुयेंतींचें प्रमाण वाडलां। पावसाच्या दिसांनी दुयेंती आणुकूय वाडपाची चिन्ह आसा। ताका लागून सध्या वखद फवारणी सुरू केल्या। भलायकी खात्याची यंत्रणा चालीक लायल्या आनी घराघरांनी जागृती पत्रकां वांटपाचेर भर भलायकी खातें दिता। ज्या गांवांनी डेंग्यूचे दुयेंती मेळटात थंय घराघरांनी फवारो मारचो अशी लोकांनी मागणी केल्या। आतां मेरेन वाळपय, कांदोळे, मोरपिल्ला सारक्या वाठारांनी डेंग्यूच्या दुयेंतींची नोंद जाल्या। त्या खातीर भोंवतणच्या वाठारांत उदक सांठोवन दवरचें न्हय। उदक धांपून दवरल्या उपरांत जराळी जावपाक पावना। देखून घरांत उपयोग येवपी उदक धांपून दवरचें, तशेंच सरभोंवतणाचो वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन सरकारान लोकां कडेन केलां। फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत टमाटाच्या दरांत 100 हुपली। शुक्रारा मातशी देंवोन 80 रुपयाचेर पावल्या टमाटाचे दर वाडिल्ल्यान लोक कमी प्रमाणात टमाटाची खरेदी करतात। आडवेळ्या पावसाक लागून आनी टमाटाचें उत्पन्न कमी आयिल्ल्यान टमाटाचो उणाव जाणवता आनी हाकाच लागून टमाटाचे दर भरपूर प्रमाणात वाडले। फाटल्या सप्तकात 30 रुपया किलो दरात टमाट मेळटाले, मात आतां अचकीत दर वाडोवन 100चेर पाविल्ले। पणजे बाजारात 100, 80 तशेंच 70 रुपया किलो टमाटाची विक्री जावपाक लागल्या। वालपापडी पयलीं 120 रुपया किलो आशिल्ली, ती आतां 180 रुपया किलो जाल्या। जाल्यार कोथंबीर 40 रुपया चुडी जाल्या। कर्नाटकात पडिल्ल्या पावसाक लागून भाजयेच्या दरांत वाड जाता अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा। दिवचले सरकारी केंद्र शाळेचे वर्ग जे सुवेतेत भरतात ते पुलीस स्टेशनाचे पोरणी इमारत आशिल्ली। ह्या इमारतीची सध्या सामकी अवतिकाय जाला। ह्या इमारतीच्या पंख्यांची मोडतड तर जाल्याच, वयल्यान ह्या इमारतीत हेडग्या गौरांचो वावर वाडला। इमारतीत अस्वच्छताय निर्माण जाला। ताका लागून ह्या इमारतीत शाळेचे वर्ग भरतात की ही इमारत म्हटल्यार गर्वांचो गोठो असो प्रश्न उपरासला। कोविडाक लागून फाटली सुमार 2 वर्सां शाळा बंद आशिल्ल्यो। ताका लागून विद्यार्थ्यांक सध्याच्या समस्याची जाणविकाय जावंक ना।
तरी येता त्या शैक्षणिक वर्साच्यान शाळा सुरू जातकीच ह्या इमारतींतल्या समस्यांक विद्यार्थ्यांक तोंड दिवचें पडटलें. नव्या इमारतींत केंद्र शाळा स्थलांतरीत जाय मेरेन तरी विद्यार्थ्यांची परवड जातली. अंदू काजू बियांचे दर 5 रुपया देविल्ल्यान काणकोण बागायतीदारांचेर आर्थीक संकश्ट कोसळ्ळा. ह्या अवकाळी पावसान पुराय पिकावळीचें लुकसाण जालां. आतां काजू उत्पादनाचेर पावसाळो सारपी काजूकारांचें आर्थीक लुकसाण जालां. काणकोण म्हालांतले गांवडोंगी खोतीगांव खोला ह्या वाठारांतले लोक काजू उत्पन्नाचेर अवलंबून आसतात. ताचेर ह्या अवकाळी पावसान आर्थीक प्रसंग हाडला. अंदू काजू पीक 50% देंवलो. दुसरे वटेन दर कमी आशिल्ल्यान काजूकारांक बरोच फटको बसला अशें गांवडोंगरीचे आदले सरपंच आनी बागायदार अशोक वेळीपान सांगला. बदलत्या वातावरणात फटको बशिल्ल्यान सरकारान आर्थीक मदत काजूकारांक करची अशी मागणी खोतीगांवचे बागायतदार ब्रिजेश देसायान केला. प्रतिकूल परिस्थितीक लागून कितलेशेच दीस एकाच सुवातेचेर आशिल्ल्या पावसाक परतून गती मेळ्ळ्या. फुडल्या 48 वरांत मॉन्सून दक्षिण अरबी दर्यांत पावतलो. मालदीव, कोमोरीन, लक्षद्वीप, जुवे आनी भोंवतणच्या बंगालच्या खाडीचो आस्पाव जातलो. केरळ, आसाम, कर्नाटक, अस्तंत बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशात पावस सुरू जावपाक फावो तशी परिस्थिती आशिल्ल्यान फुडल्या 5 दिसांत व्हड प्रमाणात पावस पडटलो. तशेंच कोकण, मध्य महाराष्ट्रांतल्या मराठवाडा आनी विदर्भाच्या चडशा वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बेरेस्तारा 18 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. 724 चाचण्या उपरांत 18 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 15 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण मात 98.40%चेरूच आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,720 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,787 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 101 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,618 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले जाल्यार 31,422 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. गोंयांतल्या रस्त्यांचेर गाडयांची भरपूर प्रमाणात गर्दी जाता. ती उणी करपा खातीर न्हंय येरादारीचो मार्ग वाडोवपाचो विचार सरकारान केला. खोलायेन अभ्यास करून ताचेर योग्य तो निर्णय घेतलो अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान दिला. रस्त्या वयली येरादारी आनी ताण वाडिल्ल्यान तातूंत आवाजाचें प्रदूशण जाता. देखून प्रदूशण आनी रस्त्या वयली येरादारी कमी करपाचो हेत आसा अशें ताणें सांगलें. शारा प्रमाण गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान टाउनशीप येवजण चालीक लायला.
हाच्या अंतर्गत मोपा विमानतळाच्या लागच्या वाठारात एक प्रकल्प राज्य सरकार उबारतलो अशी माहिती मेळ्ळा. ह्या प्रकल्पाक केंद्र सरकारा कडल्यान मजत मेळटली अशी माहिती शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. फोंड्या तालुक्यांत लेगीत अशा प्रकाराचो प्रकल्प उबारपाक शकता. फोंड्याचे आमदार रवी नायक हांणी ह्या विशीं विचार करचो अशें विश्वजितान म्हटलां. आणि 10 वर्सां म्हाजो मतदारसंघ शेजारीच, तुमकां तेकोनूच म्हाजो मतदारसंघ. पण कितें आहा की दोन्ही बाजू पळयल्यार ती बरी व्हडली परिसर. त्या सायडीक उसगांवचो भाग पळयल्यार थंय बी 10-12 हजार 14 हजार मतदार असतात. आणि ह्या भागान पळयल्यार पोंडा हो ग्रोईंग टाउनशीप. आनी तुमकां जर स्पेसिफीक कितें तरी आमी कितें करूं शकता केंद्रांतल्यान, कित्याक आयजूच म्हाजे कडेन एक प्रपोजल आयिल्लें आसा. सेक्रेटरी म्हणटालो की एक नवीन स्कीम काडल्या देशाचे प्रधानमंत्रीन, की ज्या तरेन स्मार्ट सिटी काडलेली त्याच तरेन एक 8,000 कोटी एक वेगळे तरेचे टाउनशीप डेव्हलपमेंटा खातीर ह्यो तरेचे प्रकल्प काडल्या. पूण आमी सद्याच्या परिस्थितीन आमी मोपा कडेन एक एरिया आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा, कारण इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटी क्लोज टू इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटी म्हणून सांगल्या. पण तुमच्या मनान जर कितें असल्यार म्हाका दिसता की आफ्टर पॅन्जीम पोंडा शूड बी गिवन दॅट प्रायोरिटी. आनी म्हाका दिसता तुमच्या नेतृत्व सकयल ह्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक पावतले. जे कितें आमी करूं शकता तुमच्या खातीर करपाचो आमचो प्रयत्न. दर्यांत रावन प्रतिकूल परिस्थितीक तोंड दिवपाचे भारतीय नौदळाचे धैर्य संबंध दळाक प्रेरणा दिता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान म्हटलां. राजनाथ सिंग हांणी कारवारच्या कदंब नौदळाक भेट दिली आनी भारतीय नौदळाच्या जवानां सयत योगाभ्यास लेगीत केलो. तशेंच तांणी नौदळ जवानांच्या आनी अधिकाऱ्यांच्या घरांतल्यांक लेगीत भेट दिली. तशेंच राजनाथ सिंह हांणी भारतांतल्या सगळ्यात ताकदवाद खंडेरी पाणबुडयेची नौदळाच्या अधिकाऱ्यां सयत पळोवणी केली. कभी कल्पना करता हूं नेवी के अपने जवानों और अधिकारियों के बारे में, जब वो शिप से निकलते हैं, सी शोर से दूर जब चले जाते हैं और कभी कभी 10 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन का समय गुजर जाता है, उसके बाद तब उनका लौटना होता है. मुझे बताया गया है कि कभी कभी महीनों लग जाते हैं, तब जाकर फिर से वह सी शोर पर आ पाते हैं. क्या स्थिति उस समय रहती होगी? कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं देता होगा, चारों तरफ समुद्र का पानी ही पानी दिखाई देता होगा. किससे बात करें? बात भी करनी है तो समुद्र से कि पानी से ही बात करनी है, और कि सुननी भी है तो समुद्र की आवाज ही सुननी है. और न वहां किसी से बात कर सकते हैं और न किसी की आवाज सुन सकते हैं. और मुझे लगता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करने का एक जज्बा और हौसला जो हमारे जवानों के अंदर पैदा होता है, वह केवल एक बात है, उनके मन का हौसला, उनका जज्बा. और जो मैं कहूं सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, नेशनल प्राइड. यही चीज हमारे जवानों को और हमारे बहादुर अधिकारियों को बराबर इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है. कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करने की प्रेरणा यहीं से प्राप्त होती है. पणजे शारात डेंग्यू आणि मलेरिया जावपाचे प्रमाण फाटल्या वर्सा बरेच वाडिल्ले. ते नियंत्रणात हाडपा खातीर पणजे महानगरपालिकेन नगर भलायकी केंद्र हांच्या वतीन डेंग्यू आणि मलेरिया विशीं जागृताय करपा खातीर आनी ह्या दुयेंसाक नियंत्रणात दवरपा खातीर एक खासा मोहिमेक पणजे सावन सुरवात जाली. पणजेचो उपमहापौर संजीव नायक आनी भलायकी अधिकाऱ्यांनी घराघरांनी वचून पत्रकां वाटली. तशेंच वाठार नितळ करून थंय वखदांची फवारणी केली. डेंग्यू मलेरियाचे प्रसारण नियंत्रणात दवरपा खातीर लोकांचे सहकार्य गरजेचे. देखून लोकांनी ह्या वावराक योगदान दिवचे अशी विनवणी अधिकाऱ्यांनी लोकांकडेन केल्या.
आयच्यान प्री monsoon प्रोग्रामी स्टार्ट करता with regards to vector-borne diseases, especially malaria and dengue. तुमको खबर आसा की there are lots of cases of malaria and dengue which happened last year. So ये वर्स we are trying to prevent that so that no more lives or we try to see that all the cases are reduced this time. In this area महालक्ष्मी टेम्पलाचे एरियान खूब केसीस आसा लास्ट इयर. सो आमी प्रिवेंट करता. वी हॅव क्लिनिनेस ड्रायव्स, आमी फॉगिंग करता आनी वी इंट्रोड्यूस फिश इन द वेल्स. आमी हावस टू हावस सर्वे हे सगळे हे करून वी वॉन्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ cases of malaria as well as dengue. Dengue is a day biter and it has put its heads on, so it is our attempt. And with regards to the pre-monsoon preparedness, we are organizing. We have already organized many drives in the past, but with the efforts of the CCP and with the and with us, we are going to organize. We are organizing this source reduction drives. So I request all the citizens of Panchim to kindly cooperate with this. काणकोणच्या विद्यार्थ्यांक केपें महाविद्यालयांत वचपाक थेट बस सेवा कदंबा महामंडळान दिवची अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी जनार्दन भंडारी आणि कदंबा महामंडळाचे उपसंचालकाक निवेदन दिवन केला. सकाळी 7 वरांचेर काणकोण ते केपें महाविद्यालया मेरेन वचपाक आणि दनपारां 3:30 वरांचेर केप्यां सावन काणकोण बस सेवा दवरची अशी मागणी तांणी ह्या निवेदनांतल्यान केल्या. फाटल्या 6 वर्सां सावन विद्यार्थी ही मागणी करतात. मात हो प्रश्न सुटावो करपाक थळाव्या आमदाराक तशेंच कदंबा महामंडळाक अपयश आयला अशें जनार्दनान सांगलां. पाटो पुलाचेर केबलांनी सजावट केल्या काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. सध्या गोंयांत लायटीचे रस्ते फोडून केबल घालतात. ताका सध्या पुराय गोंयांत लायटीची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. राजधानी पणजेंत लेगीत ताका आडवाद ना. पाटो पुला वयल्यान हुमकळपी लायटीचे हे केबल पळोवन वीज पुरवणे संबंदात वीज विभाग कितलो जागृत आसा असो प्रश्न पणजेकारांक उप्रासला. गरमेच्या हंगामांतली रानफळां सध्या बाजारात येवपाक लागल्या. जांबळां, काण्णां, चुन्नां आनी कणेरिया अशी वेगवेगळी रानफळां लोक बाजारात विकपाक हाडटात. आनी आतां गऱ्यांचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान कापे तशेंच रसाळ गरे लोक बाजारात विकपाक हाडटात. 100 रुपया वांटो आसून लोक गरे घेवपाक भरपूर प्रमाणात गर्दी करतात. शारांत फक्त बाजारात ही रानफळां मेळिल्ल्या कारणान ती कितलीय म्हारग आसून लेगीत लोक रानफळां विकत घेतात. गोंयांत भाजयेचें उत्पादन मोठ्या प्रमाणात जाता. गिमांत गांवगिऱ्या वाठारांत पोरसूं करतात. ह्या पोरसांतली भाजी लोक उडी मारून घेतात. तांबडी भाजी, मुळो, गड्डे, मोको आनी हेर भाजयो पोरसांनी पिकयतात.
गिरायकांक सुक्या नुस्त्या बगर शीताचो गोटो पोटान वचना. नुस्तें असलें तरी गोंयकारांक भाजी ताटान जायच पडटा. सोमार आनी बेरेस्तार चड गोंयकार शिवराक जेवणाक पसंती दितात. ह्या दिसांनी भाजयेक खूब मागणी आसता. भाजी जरी बेळगांवच्यान येत आसली तरी गांवठी भाजयेक मोठ्या प्रमाणात मागणी आसा. भायल्या भाजये परस गोंयच्या भाजयेक रूच चड आसता. गोंयचे लोक पोरसू भाजयेक चड प्राधान्य दितात. अवकाळी पावसान काजू बियो गळून पडिल्ल्यान काजींनी आतां घोडकां भरभरून किल्लून येतली. जून म्हयन्यांत मुद्दाम लोक काजींनी ही घोडकां पुजोवपाक वयतात. ह्या घोडक्यांचे विंगड विंगड जिन्नस तयार जातातूच. ग्रामीण वाठारांतले लोक पावसा दिसांनी खावपाक गांवठी पिकावळ सांबाळून दवरतात. पूण ही घोडकां मात पावसा दिसांनी ताजी आनी कुरकुरीत हाडून खावपाक एक वेगळीच मजा आसता. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि वास्कोचो थळावो आमदार दाजी साळकर आणि बायणा दर्यावेळ आणि मायमोळे तळ्याची पळोवणी केली. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत मॉडेल बीच करपाच्या सरकाराच्या प्रकल्पात बायणा वास्को दर्यावेळेची विचार जावं येता अशें रोहन खंवटेन म्हटलें. तशेंच वास्कोंतल्या पर्यटन थळाची उदरगत करून पर्यटकांक तेंको दितले अशें थळावो आमदार दाजी साळकरान सांगलां. पयले हांगा आयल्या कित्याक दाजी फॉर वास्को वॉन्टेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोवायड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी एट द सेम टायम लूक एट ब्युटिफिकेशन ऑफ फ्यू प्रोजेक्ट्स. ताणें आमकां 2-3 प्रोजेक्ट्स दिल्ले आसात इन एडिशन टू बायणा बीच ही थिंग्स वी नीड टू कॉम्प्लिमेंट इट फॉर ब्युटिफायींग वास्को. ताज्या खातीर आज ही विजीट घेतिल्ली दाजी बरोबर सो दॅट वी अंडरस्टँड वॉट द थिंग्स आर. हाज्या पयलीं आमी तळें पळोवन आयल्या. ताचे तळ्याचे विचार खरेंच बरे आसा. इफ दॅट इज डन आय थिंक इट वील गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू द टुरिजम वीच कॉम्प्लिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ वॉट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टुरिजम फॉर द स्टेट. आमी एक नॉर्थ आनी एक सावथाक घेवपाचें घेतिल्लें, एक शाश्टीन आनी एक नॉर्थाक. आनी ताजीची मागणी आसा की एक आमी बायणा करचो. सो वी वील अगेन हॅव अ मिटींग एंड सी हाव वी कॅन डू इट एंड मे बी एड बायणा ऑर डू बायणा एज अ सेकंड वन ऑर वी वील टेक इट एज अ थर्ड वन. मायमोळ्याचे प्रोजेक्ट आनी हो इवन आमी प्रपोज केला की फुडले जे आयलंड आसा थंय कितें तरी एक बरें टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट करची जेणे करून वास्को एक डेड एंड जाला. वास्को हांगा हाजे मागीर आनी कांय ना आनी हांगा टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी तशी कांय ना. सो आमचे वास्कोचो बाजारूय बी तुमी पळयला की ठप्प पडला. सो अश्यो टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज सपोज हांगा बायणा स्टार्ट जाल्यो, मायमोळे हें जालें, आमचे बेट आयलंडाचेर आमी कितें करूंक शकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी हांगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट करूंक शकतले. आमच्या लोकांक टुरिस्टांकूय हांगा येवपाचें एक अवसर दिवपाक शकतले. प्लस आमच्या वास्कोकार जी जनता आसा जाल्यार मुरगांवची जनता आसा तांकां खंय तरी एक एंटरटेनमेंट हांगा वास्कोन मुरगांव तालुक्यान मेळटलो. कोविड महामारीचें संक्रमण कमी जायत आसा देखून सरकारान सगळीं स्कुलां कॉलेजी सुरू केल्यात. वट्ट 2 वर्सां उपरांत परतून एक फावट स्कुलां चालू जाल्यात. शाळेक लागपी बॅगां, बुकां, रेनकोट, सत्र्यो, बॉटली ह्या सारक्यो हेर गजाली विकत्यो घेवपाक लोक गर्दी करपाक लागल्या. मात ह्या सगळ्या वस्तूंच्या दरांत 20% वाड जाल्या अशी माहिती खरेदी करप्यांनी दिल्या.
ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. आतां रोखडेच तुमच्या मुखार येता सडेतोड नायक हे गोमंतकाची खाशेली कार्यावळ. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.